अजय तुम्ही आज मेमोरंडम सबमिट केला डायरेक्टर ऑफ पंचायत किती बाबतीत हां हे ॲक्च्युली आम्ही पेटिशन फाईल केला 80 पेजचे पेटिशन फाईल केले अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 गोवा पंचायत राज आहे फॉर परसिस्टंट रेव्हिन्यू ऑफ ड्युटीज बाय कुडका पंचायत सरपंचाचेर आम्ही एक डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला मूव केला आणि तेचे ग्राउंड असा की जे ग्रामसभा आसा अंडर सेक्शन 5 ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय फ्रॉम ऑक्टोबर मागीर जानेवारी एप्रील आनी जुलय सो ह्यो तेणी ऑक्टोबर जेन्ना बॉडी फॉर्म जाली ऑगस्टान न्यू बॉडी सो ऑक्टोबराक ग्रामसभा जी जाल्ली ती मागीर पोस्टपोन जाल्ली ऑन द व्हिडिओ रिकॉर्ड्स ती पोस्टपोन म्हणून आसा पूण एट म्हणून आसा ग्रामसभेन मिनिट्सांनी कन्क्लूड म्हणून दाखयला सो ते वायलेशन आमी केला मागीर जानेवारी जी ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली ती ग्रामसभा जावपूच ना मागीर फेब्रुवारीन व्हिडिओ मेमोरंडम काडलो की ग्रामसभा ती घे म्हणून 26 तारीख तिवूय ग्रामसभा सरपंचान घेवंक ना मागीर एप्रिलाची ग्रामसभा जी जावपाची आशिल्ली तिवूय सरपंचान एप्रिलाची ग्रामसभा घेवंक ना मागीर व्हिडिओन परत मेमोरंडम काडलो की ती मेन घे म्हणून मागीर ती अजून मेन ग्रामसभा जावपूच ना आतां एक परिमेंडम काडला की एक पब्लीक नोटीस दिला की ती फुडल्या आयतारा ग्रामसभा आसा म्हणून तेवूय आमी सांगलेलें आसा ते पेटिशनान आनी मदींच एक आमी एप्रिलान सरपंच आपली पावर्स यूज करना अंडर सेक्शन 5 आनी व्हिडिओचे जे मेमोरंडम येता तरी पूण तेन्नाय सरपंच कन्वेन करना ग्रामसभा सो तेजे वायलेशन जातालें म्हणून विलेजर्सांनी 1/10 सिग्नेचरी घेवन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय वॉटर शॉर्टेज आनी मेगा बजेट तेजेर घेवपाक जाय म्हणून एक रेक्टिफिकेशन केल्लें अंडर सेक्शन 5 तेवूय आनी ते आमी 18 तारीख का 19 तारीख आमी एप्रिलाच्या केलेले आनी 30 दीस सोंपता ते 20 तारीख नेक्स्ट सोंपले विदीन 30 डेज ते सरपंचान करपाचें आसता ते सरपंचान करूंक ना तेजे आमी वायलेशन मेन्शन केला आनी जो एक्झिक्युटीव पावर आसा सरपंचाचे अंडर सेक्शन 64 टू होल्ड रेग्युलर ग्रामसभा तेवूय तेंच्यांनी एक्झिक्यूट करूंक ना सरपंचान ग्रामसभा होल्ड करपाचे कन्वेन करपाचे सरपंच रायट आसा आनी जे फंक्शन्स ऑफ ग्रामसभा आसा अंडर सेक्शन 6 म्हणजे बजेट प्लेस करपाचे मागीर रिपोर्ट प्लेस करपाचे युटिलायझेशन डेव्हलपमेंट प्रपोजल्स मागीर ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट रिवाइज टॅक्सेशन्स ते सगळे कांयच जालेले आसा म्हणजे 6 म्हयने आतां फ्रॉम ऑक्टोबर टू आतां जून पर्यंत फंक्शन सगळे प्रोविजन्स वायलेट जाल्ले आसा म्हणून आमी परसिस्टंट रेव्हिन्यू ऑफ ड्युटीज आनी अब्यूज मिस एक्सप्रेस पावर्स एक्सप्रेस विच इज नॉट मेन्शन इन द एक्ट ते 2 क्लॉज घालून आमी तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला माझ्या नावान फायल केला जे डॉक्युमेंट्स सगळे आमकां थोडे डॉक्युमेंट्स थ्रू RTI मेळिल्ले आनी थोडे डॉक्युमेंट्स जे आसा ते पब्लीक डॉक्युमेंट ग्रामसभेची नोटीस व्हिडिओचे मेमोरंडम 30 वर्सांचे व्हिडिओ काडटा ते पब्लीक नोटीस मागीर कोरिगंडर नोटीस त्यो आमी मेन्शन केला आनी आमी थ्रू पेटिशन केलें पयलीं आमी कंप्लेंट म्हणून करूंक सोदताले मागीर आमी पयर DOPक मेळ्ळे डायरेक्टराक मेळ्ळे तिका सांगलें आमी की अशें मेजर वायलेशन्स आसा आनी तेणी ते एक्सेप्ट केलें आनी तेणी सांगलें की तुम्ही अशें पेटिशन करूंक सोदता आमी पेटिशन हेजेर ह्या आधाराचेर पेटिशन केल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा जी सरपंच आसा कुडका पंचायतीची ती ह्या आधाराचेर डिस्क्वॉलिफाय जातली कित्याक ह्या आमकां आन्सर परत आमी सांगता ह्या आन्सर आमकां एसेंब्लीच्यान मेळ्ळें की जेन्ना जानेवारीची ग्रामसभा कोण घेयना म्हणून आमी क्वेश्चन केल्लो एक पंचायत जानेवारीची ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी सरपंचाचेर कितें एक्शन करूं येता तेणी सरपंच मिनिस्टर आमकां आन्सर दिलें की तूं परसिस्टंट रेव्हिन्यू ऑफ ड्युटीज घालूंक शकता आनी अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 तूं तें पेटिशन मूव करूंक शकता आनी ते डिपार्टमेंट आनी मिनिस्टरान सांगलां तेच आमी करता आनी प्रोविजनूय तेच आसा की सरपंच इज लायबल टू रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस तुम्ही जायते जाणांचेर सरपंचांचेर पंचांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केलें तुमकां दिसता हें आतां 5 वर्सांनी एकलो तरी डिस्क्वॉलिफाय जातलो हय जातलो कित्याक सांग आतां ते प्रोविजन ते नवे प्रोविजन्स दिला तितून थोडे पावर व्हिडिओ दिला अंडर सेक्शन 66 सो एडिशनल डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर तेंचो मातसो लोड आसा पळय तो कमी जाल्ला सो केसीस मूव फास्ट जातल्यो जो पयलीं डिले जाताले तर आमकां खात्री आसा ऑन प्रायोरिटीज जे पेटिशन आसा डिस्क्वॉलिफिकेशनान ती डायरेक्टर्स घेतली आनी हे पेटिशन म्हाका दिसता अशें ग्रामसभा कोण घेयना म्हणून कंटिन्युअस फेलियर ऑफ सरपंच ग्रामसभा गेलो म्हणून अशें कोणी फायल केलें आसतलें आमी अशीच पेटिशनां चिमला सरपंचाचेरूय घातलेली आसा दुसऱ्या प्रोविजनाचेर अंडर 5 मेंबराचेरूय घातलेली आसा पूण एक अंडर 12 1D आमी घातलेली आसा मागीर रोटरीक आमी घातलेली आसा सो एका जेन्ना ती हियरींग आतां रोखडीच आमी हियरींग थोड्याच्यो चालू जातल्यो सो तेन्ना आमी 2-3 हियरींग म्हाका दिसता ते आर्ग्यू करून त्यो आमच्या फेवरान ऑर्डर येवपाक जाय